Guys, good morning. कशे आहे तुमचं सगळी? वेलकम बॅक टू माय चॅनल प्रियाज लिटल वर्ल्ड. आणि तो आता उठवला तो आपणा मिल्क बी पिलो आणि हांव ब्रेकफास्ट करूं वयता. सो ब्रेकफास्ट दाखयता कितें करता तें. फ्रायंग पॅनाक घायला सॉरी एअर फ्रायराक घायला फ्रायंग पॅनाक आनी स्लायस ब्रेड दवरले आनी हेम हाडलोलें लंचान मीट हाडलोलें. सो ते घायले 2 स्लायस चीज घाता आनी मेनीज घायला बेश्टें आनी 5 मिनट्स अशें को हें कोत्तोलें आनी च्या बी पिता आनी मागीर मेळटा कित्याक म्हाका हेज मातशें हाल्यां प्रिपेरेशन करूं जाय न्हू स्टराक. सो इल्लें मांस बी काण दवरलां मीठ बी लायन दवरला तेका आनी चिकन हांवें ऑलरेडी मसाला तेका लायन दवरला मॅरिनेट करपा. सो रातीको जाल्यार रातीको करपाचें नाल्यार फाल्यां करपाचें कळ्ळें तुका. सो या मागीर कितें जाता तें. ओके सो मागीर मेळत तुमकां च्या बी पिता न्ही. ओके सो च्या बी पिन जालें आनी हांवें हांव बीफ कोत्तोलें कित्याक आयज केलता मातशें अर्दें हाल मातशें अर्दें काम थोडें जातो न्हू तेका लागून. सो हांवें आयज हांव कोत्तोलें आनी थंय कान बी कातून होण्णाक घायलो आनी कान बी भाजून मुट्टी मागीर हांवें टमॅटोजूय एड केले तेय बरें मिक्स केले आनी मातशें गोत भाजून दवरलें. मागीर हांवें चो न्हू ग्रीन मसाला वांटून दवरलोलो पयलो मातसो वांटून दवरलो जाल्यार बऱ्या पडटा तेका लागून इजी जाता कामूय बी तेका लागून हांवें वांटून दवरलो तो घालता. 5 टेबल स्पून अशें घायलें कितू क्वॉन्टिटी आहा ते प्रमाण घालूं जाता. ओके सो हांवें मुगे बीफ आहलो तितली ते क्वॉन्टिटी प्रमाणे हांवें ते तो पेस्ट एड केलो तितू आनी तो म्हळ्यार बरो भाजतोलें भाजून बरो भाजल्यार मातशें बरो लागता. तसो बरो भाजून घेयला हांवें तो पयलो आनी हिंगा हांवें बीफ घेयल्लें तेका ऑलरेडी मीठ बीठ सगळें लायलें आनी एक पटेटो घालया म्हणलो कित्याक पिटरा लायक पटेटोज. सो तेका एवरी टायम कितें कोता जाल्यार पटेटो लायक. सो मागीर तो मगे मसालो भाजलो मुटरी मागीर हांवें तें सगळें मॅरिनेट केलो तें घायलें. सो मागीर हांवें म्हाका कितू उदक जाय तेंय एड केलें तितू लायक कितू दाट जाय पातोळ जाय तें मातशें एड केलें आनी हांवें तें जावपासून कूक करून दवरलें गॅसीचेर धांपलां बरें लीड धांपलांनी दवरलें मागीर. सो थिंग दवरला मात शिजो हांवें म्हळ्यार आयज कोरी हाल मागीर चड जाता हाल्यार बिरयानी बी कितको कोतो न्हू आयज मॅरिनेशन बी कोन्न दवरता. सो थोडेंशें मातशें प्रिपेरेशन अशें करून दवरता फाल्यां लागून. ओके मागीर हाल इजी जातोलें कित्याक हाल मिसा आसा येयली बसयली जाल्यार लेट जाता न्हू. सो मागीर हांव मिसा वयता मागीर हांव दुसरो व्लॉग कोत्तोलें. ओके आयचो दिसाक कोतो आनी आयज म्हळ्यार हांव पॅटीस कोत्तोलें सॉसेज पॅटीस. सो हांव तेजे पयलीं आतां फिलींग कितें आहा चोय तें हांव रेडी करून दवरता. सो मागीर इजी जाता न्हू घालपा आनी बेग करपाचें. ओके सो रेडी करता. तेजी थोडी हांवें मुगो सॉसेजीची काबाल घेतली उरलो हांवें. सो आतां तें स्कीन काडटा आनी मागीर कायली घाता आनी कांदो घातोलें आनी सोमतें बाराबर हें कोत्तोलें. सो हें क्लीन करून घेत पयलीं. सो जाली हिचो सगळें क्लीन करून बेश्टी न्हू बारीक रफली अशें करून चॉप अशें कोता हांव ती ना ती न्हू मोटी मोटी उरताय मागीर जायना ती. ओके आनी एक कांदो घाता बारीकसो चॉप करून. ओके मातशें चोडपा तें इल्लें हाय न्हू तें आनी कांदोय घायल्यार मातसो टेस्ट येता न्हू तेका आनी कांय घालपा ना तितून ऑलरेडी सगळें आहा तें आमसाण तिखसाण मिसळ आनी कांय एड करपा ना.
दवरला हेचो चिलीसाचें मास सगळें हें करता आनी मागीर बिफूय जालें हिंगा रेडी सो आनी 1-2 मिनट दवरता आनी मागीर काडटा रेडी तें मागीर सो तें जालें म्हगेलें तें मागीर पॅटीस मागीर करपा मिसा एलमुट्री मिसा सो हें कोतून सो चोवपाचें कितें जाता तें मिसा हाल सकाळ वचपाचें वा रातीक वचपाचें चोवपाचें कितें जाता तें वेदरा प्रमाणे ओके आनी आतां आयज आमगे तेमगे फ्रेंडागे आयज तेंगे वेडींग एनिवर्सरी सो तेणें आयज थिंगा पयलो न्ही जेवपाक सो थिंग वयता येता आतां थिंग वचून जेयताय बी आनी मागीर मेळटा तुमकां मागीर मेवता ओके गेल सो मागीर मेवता तुमकां ओके हेर सगळे टॉयज उडयले हिंगा सगळे पांयां लागता ओके सो मागीर मेवता नोचय पियेसो चालते गेले हॉलिडे काबार थोडे दिसुनी चलो तेने सी यू लेटर सो हेचे पावल थिंगा नोचे बाब आपणागेर ज्यूस पितालो आनी हेचे केक आहलो तेंगेली एनिवर्सरीची बरी यमी आहलोली रेड वेल्वेट इट वॉज आनी जेवणा हेचे रायस बटर चिकन एंड सॅलड वॉज दे एंड फूड वॉज नायस बरें आहलोलें बरें एन्जॉय बी केलें आमी आतां येयलें बरें एन्जॉय जाली बेश्टें बारीक बारीकशें शूट केलां ओके जेवणाचें आनी चड केलें ना आनी वचय तेंचे बाबा हाय से हाय बाय टाटा करूया तो रे सो मागीर मेवताय तुका ओके सो हेचे मातशें आतां फेर मारपा येयला मागीर रातीको मागीर ओगो जाता फेर मान दवरले जाल्यार बरें पडटा मागीर दाखयता तुमकां मागीर लूक ओके कितें घातलें आनी कितें सद्या सगळ्यांचे फेर बी मान दवरला आनी पियसनागे उरलोलो रेडी करता आनी मागीर वयच्या टायमार सगळी गडबड जाता ओके एक्सलंट कट जालें सगळें हें कोन्न फेर बी मारून दवरलें कित्याक तें मागीर बोर जाता ना वखदार न्हू सगळें मागीर भडबड जाता तेका लागून रेडी करून दवरला मागीर हांव दुसरो शूट करता न्हू विडियो तेजो त्या ब्लॉगाचो सो तेजो दाखयता तुमकां ओके आनी काल इवनींग न्हू एक बाबागे बेश्टो धाकटो विडियो शूट केलोलो तेका उलयता तो पियसर आनी पिटर सो तो धाकटो शूट केल्लो सो तो हांवें छाटल्या घालता ओके आनी मागीर मेवता तुमकां चोया तुमचो पयलो अरे विचार रे धोलता चोय धोल हाडा न्यू बाबा राव तूं हात काड रे देव सो हेचो विडियो एंड घेवपा येयला आतां सो हांवें विडियो एंड करचे पयलीं थोडीशीं शाउट आवट्स आय थिंक येता ओके सो फर्स्ट इज कार्मिना मेनेझीस मारिया प्रेरा फेर्नांदीस फॅमिली दॅन इज इशोरा स्क्युरली तेगे हा एची व्लॉग्स गोवा अनुश्री पवार रोजिना मस्करेनस आनी मारिया अंजेला फेर्नांदीस थँक्यू तुम सगळ्या हितू टायम घेवन तुम मुगे विडियो चोयताय आनी कमेंट कोत्ताय म्हूण आनी सो आय होप तुमगे आयचो व्लॉग लायक जालो आसतलो इफ यू लायक इट प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्रायब टू माय चॅनल इफ यू हॅव नॉट सबस्क्रायब्ड आनी कमेंट करपा विसरू नाकाय बड कमेंट कोत्ताय ते कोराय बरें मोटिवेशन मेवता ओके आनी जे कोण आजून मुगे चॅनला सबस्क्रायब केलें ना ते म्हाका प्लीज सबस्क्रायब कोराय टिल देन विल टेक केअर एंड आय विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग एंड बाय बाय मोग आसा